सरमणे साळगावच्या श्री शर्वाणी युनायटेड स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लबान साळगावात चौगम रस्त्या लागच्या खेळामळार पहिली अखिल गोंय पंचायत आणि पालिका पावण्यावय क्रिकेट सर्त आयोजित केल्ली। हो 3 दिसांचो टुर्नामेंट 4, 5 आणि 6 मायाक जातलो। शुक्रारा ह्या टुर्नामेंटाचे उक्तावण गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगावकाराच्या हस्तुकी जाले। या वेळार थळावे पंचायत वांगडी आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा खातीर साळगावच्यान गौतम शिरोडकार। टोर्नामेंटाच्या उक्तावणाक हांगासर हाजीर आसलेले त्यांचे प्रेसिडेंट बा पाटील, क्लबाचे इतर मेंबर, सालिगांव गांवचे सरपंच बाय लफिरा रेमेडियस, आमचो लुकास एक्स सरपंच लुकास, तसोच जॅक हांगासर हाजीर आसलेलो एक्स मेंबर नवनाथ, प्रेझेंट मेंबर दीपक राणे, अविनाश शिरोडकर, तसेच दया अनेक हांगा हाजीर सगळे क्लबाचे मेंबर्स, क्रिकेट मोगी, प्लेयर्स, टीम्स, फ्रेंड्स। खूब उमेद जाता की सालिगांवान खूब तेंपान म्हाका दिसता एक क्रिकेट टोर्नामेंट आमकां पळोवपाक मेळटा। म्हाका भुरगेपणान याद आसा की हांगा क्रिकेट खेळपाक आमी येताले, एक टोर्नामेंट जातालो। तेज्या उपरांत सालिगांवान टोर्नामेंटूच जावंक ना, क्रिकेट टोर्नामेंट, फुटबॉल टोर्नामेंट्स आमी खूब पळयले, पण क्रिकेट टॅलंट आसा सालिगांवान आणि तो टॅलंटाक प्लॅटफॉर्म दिवपाचें काम म्हाका दिसता शर्वाणी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब करता। इतर जे क्रिकेट लवर्स आसा तांकां आयज चान्स संदी दिल्ली आसा तेंच्यांनी हांगासर आपलो टॅलंट डिस्प्ले करपाक। तशेंच ते बाकीच्या एरियेन जे काम करता। इनिशिएटिव्ह बाय द शर्वाणी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आणि ओहेंच तांणी फुडाराकूय जायत्यो वस्तू घडोवन हाडूं म्हणून मागता आणि आमचो सदांच सपोर्ट आसतलो।